ऐक पळय आनी कोणाची चार वेळ आता ते आणि एक जे ॲम्ब्युलन्साचे किती आहे सर अर्धवट ॲम्ब्युलन्स ब्लॉक झाला सदांच हेंच आनी दोन्ही सायडीनी गाडी एकदम णवांक तुजो मनीस कोणाची धाड हांव जाता इतले ब्लॉक दोन्ही सायडीन गाडी पार्किंग आनी जागो आसना उठोंक मेळना जेन्ना पासून आमचे गाडी आसले थिंगा केन्नाच ॲम्ब्युलन्स ब्लॉक जावंक ना आमच्या गाड्या फुडें आता सांग कसं सांग तेका आता येता म्हणल्यार आमकां एक गाडी म्हणजे वचपाक गाड्याच्याच सांग गाडी कितें म्हणून केन्ना म्हणून आमकां दितले काय म्हणटा जागो आतां जाले 12 दीस आयज न्हू फाल्यां न्हू म्हणजे हे धरून दवरला आशा दिला आमकां आस दिला कितें गाडी दितलो म्हणून सगळीं आमी रावला कोणे आसला सीएमान दिल्या तुम्ही दिल्या गरीबांनी दिल्या आनी करपाचो ना आता सगळ्यांत येऊनच उलोवपाचें आमचे इतलेच आमकां आज तुजेर आसा आमकां तेजेरूच आसा आमकां असा तुझे सगळ्यांक सांगना फुडें सगळें आमकां तेजेरूच स्क्रीनशॉट तुवें आनी सिल्वेराक दोगांनी मेळून करपाचें आनी येवपाचें लोकांक आतां जाल्यार म्हाका दिसलें बरें सिस्टमॅटीक सॉल्व जातलें म्हणून तुवें म्हणटलें कित्याक काय म्हणून पळय ते दिसा आमी सीएमा कडेन हांव सिल्वेर आनी आमचे सरपंच गेलो उल्हासाक सीएमाच्या बंगल्यार सकयल मिटींग जाली मिटींग आसतना कलेक्टर आहलो मामलतदार आहलो हेल्थ सेक्रेटरी आहलो मागीर डायरेक्टर आहलो डीन आहलो हांव आहलो सिल्वेर आहलो सीएम आहलो आनी उल्हास आहलो हांवें प्लॅन येल्ले सगळे रिसर्वेचे प्लॅन आनी वर्ल्ड सर्वेचे प्लॅन येल्ले ओवरऑल हांवें पयलें एक्सप्लेन केलें पीसी आहलो PWDचे पीसीकूय एक्सप्लेन केलें रोड खंय येता तेणें कितें केलां आतां तें जंक्शन करूंक सोदता बाबीनो ते जंक्शनासान गेट फोडून डायरेक्ट ते भितर व्हरूंक सोदता आयकता न्हू तेणें प्लॅन तो केला ते जंक्शना कडेन आतां गाडी ती 4 काडटा म्हणलेले पयलीं थिंगसर सावन जंक्शन केलां ते जंक्शना कडेन सावन हेमंत तो हिंगा लाड रे सारकें स्ट्रेट व्हरचें गेलां हांवें तें सांगलें तेका थिंगा तें आडकोना हांवें पयर सॅटर्डे केन्ना आमची मिटींग जाल्या ते दिसा आमची मिटींग आहली 3:30 दनपारचे आमी मेजून आसलो थिंगा हांव गाडयेन आसलो हांव भायर देवंक ना मेजून देखून सांगला थिंगा आमकां म्हटलें 2 मिटर देखून भायर दिले तुमी जाल्यार आमी सगळे बसता थिंगा आनी गाडे म्हणलें सगळे सायजेबल करून सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट जाता पळय थंय 2x2 देखून खूब जाले थिंगा बसले ते गाड्या विथ हायजेनीक सारकें सिस्टमॅटीक थिंगा पर्मनंट करून दिले सगळे गांवकारांक ते हॅप्पी आसतले न्हू म्हाजें हय उलोवप जालें आनी थिंगा एकाच उतरान सीएम एग्री जालो सीएमान दाखयलें थिंगा अशें कर अशें कर अशें कर मागीर हांवें एक्सप्लेन केलें अशें कितें आहा पळय तें देखून येयलो सांग पेपर येयलो कित्याक येयलो म्हणून सारकें केलां सीएम एज फुली एग्रीड सकाळ बाबी भितर येयलो बेडरूमान म्हाका उठयलो हांव उठलेलोच आहलो तेन्ना हांव पूण बाबी म्हणूंक लागलो म्हाका हांवें तेका कलेक्टराक फोन केलो कलेक्टरान फोन कलेक्टरान सांगलें म्हाका अजीत रॉयान की आपलें काम जालें म्हणूंक लागलो आपली मिटिंगेक येयली आपली सही दिली आतां हेल्थ डिपार्टमेंट आनी PWD PC आयकता न्हू तेणी डिसायड करून लँड दिवपाचें म्हणून लागलो बांदपाचें मागीर जे सायडीचें आयकता न्हू आतां आयज हांवें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेतलो आतां 12 सुमार देरेपण डॉमिनिकान म्हाका मॅसेज घालो म्हणल्यार पयलो लोक मागीर न्हू हांव आतां विश्वजिताक मेळटलो कित्याक तो नासलो तो इज वन ऑफ द ऑथॉरिटी सीएम इज सुप्रीम ओके पूण ते कडेन कॉन्फिडन्सान घेवन हें काम न्हू हांव तुका म्हाज्या हिसपान जाल्यार कितें सांगता कितेंय पडो कितल्याय कश्टाक पडो हांव म्हाज्या लोकांक रस्त्यार घालचो ना कितें पडो ना जाल्यार इतलें देखून सांगता ते दिन हांव दुर्गाचो कुडको मोडून हांव बसतलो थिंगा आनी तेन्ना तुमचो सपोर्ट म्हाका सिस्टमॅटीक म्हाका दादागिरी नाका सपोर्ट आमकां दी आमचो सपोर्ट तुका दितलो आमकां आनी सिलेरी आसतलो आमचे एकल्याच्यान हय हांव कित्याक सांगता तुका ह्या पॅन्डेमिकान हे कितें केलें न्हू एकदम वायट केलें आनी तुमकांय सांगता थोडे म्हणटा कितें MLA खबर आहली एका वरेन हांव तुका सांगता तुमी सांगता तिका म्हाका व्हरा नाल्ल दवरा हिंगा देवला न्हू आमकां खबर आहा जाल्यार
तुम्ही देव लाग मानता मारुती देव लागता बाबी हो पळय हे आमकां खबर नासतना खबर नासतना हे केला न्हू त्या खातीर आमकां आतां खबर आहा न्हू तुमच्या पोटाक भूक लागल्या म्हणून आनी तशी आमचेय आहा मनीस थिंगा आमचेय भाव भयण आहा थिंगा पोट भरता आयज तेका लागून फुडें नको हेका लागून आयले न्हू हेका लागून आयज एक धाकट्या भुरग्याचो जीव साल्वार जाला हे म्हाज्या भयणीक लागून आयज सांगता कितें जालें तें तुमकां सुमार एक 3 आनी एमएलए नासलो तेन्ना 5-6 वर्सां जालीं एक हे भयणीचेर वयताले केंद्रीय स्टेटीन बाबीन फोन केलो म्हाका तेजो नंबर ना म्हणून भुरगे एक आवाज येवंक लागलो केंद्रीय स्टेटीन मेन रोडाच्यान देंवता थिंगा जिला आहा पळय थिंगा भुरग्याचो आवाज येवपाक लागलो रडटा पळय तेणें काडलो आनी बाबीक फोन मारलो बाबी मावर भुरगे आपूण मावले थिंगसरले वचना हुशार ते आपूण वचूं जाल्यार सुणी हातीनी भुरग्याक हिंगाच रावले भियोंक लागले भुरगे हांव गेलो म्हाका बाबीन आपयलो हांव गेलो थिंगा उबारले भुरग्याक गेलो आनी त्या भुरग्याक घेवन नियोतल वॉर्ड हितून गेली वचून मेडिकलान आनी त्या भुरग्याची जिवीत साल्वार गेली आयकता न्हू हे जरी तर खूब जाणांनी जिवीत हे साल्वार केला हांव सरकारा कडेन मागता हांव हेच माध्यमांतल्यान अशें करून तुमी आमच्या गोंयकारांक रोडयनाका हांव पासियेस गाडीचो काडटा म्हाजें काम बरे भाशेन सांगपाचें आनी जरी तर तुमी आमचे पासियेस पिड्यार कोत्ता जायत हांव स्पेशली ब्युरोक्रेटांक सांगता तुमी उतर दिलां तें पालन करना ते दिसा मिटिंगेक पालन करना मागीर तुमी आमचो गुन्यांव करिनाका कित्याक हांवूय तुमचे वाटेक रावन पळयतालो आजून आमकां 12 दीस जाले मॅसेज येवंक ना आज 10 दीस जाले आजून मॅसेज येवंक ना सीएमाक आतां हांवें फोन मारलो सीएम आमचो गव्हर्नर आतां आमचो जाता तो आमचो हल्लेकार थिंगा आहा वास्को आहा तेका लागून हे ताबडतोब म्हाका एका म्हयन्याचो टायम दिला हांव म्हयनोभर रावतलो जाल्यार 31 दिसा 31 म्हयनो 30 तारखेक 30 दिसा हांव थिंगा न्हिदतलो पयलेंच सांगता मागीर म्हणनाका आमी अशें केलें तशें केलें सिल्वेरूय म्हाज्या बरा बसतलो कित्याक लागून पयले हे आमचे गांवकार आहा हितून ते पोट भरता कितें टर्म्स एंड कंडिशन आहा ते पंचायतीच्या मार्फत तांकां करून आमी एक्सेप्ट करता ते तुमी पंचायतीतून आमी मदें पडचे ना पूण हें जें काडलां तें तुमकां आनी हांव तुमकांय सांगता थिंगा मातशी लिपेटसाण दवरपाची चड गरज आसा हांव तुमच्या फुड्यान गाडी देखून थांबोवन कितले फावटी सांगले हो या ना थिंगा सामुसा वाजतालो तो ना राजना कडेन विचार थिंगा कितें करता हो ह्या आपणाचे कस्टमर न्हू ते तेजे कस्टमर न्हू हे आपण आनी थिंगा प्रॉब्लेम म्हाका देखून खूब जाला हांवें न्हू सीएमा कडेन सायरन देखून मागलो गाडयेक सीएम म्हणूंक लागलो कित्याक लागून कोविडार हांव पेशंट घेवन वयतालो म्हणून लोक दिताले न्हू पूण थिंगा कितें जातालें थिंगा ब्लॉक जातालें हांव खूब फावटी जाला थिंगा ब्लॉक जाता तेन्ना मागीर हांवें तो इलिगल मत ते घालपाक जायना घालूंक ना पूण आतां एक सांगतालें ते ब्लॉक जावन कितें जालें तें जालें आतां आमी हें करपाक फुडें सरोंक जाय आनी हें करून घेतलेच आमी हें मात म्हाजें उतर आनी तुका आमी एश्युअर करता क्लिनिनस आनी आमी रूल पाळटले कितें आहा ते पंचायतीचें कितें आहा तें आमी रुला प्रमाणे चलतले तूं आमकां दी आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमच्या हेल्थ मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता कोणी बाब तुका कडेन मिटींग करूंक येता आमच्या गोंयकारांक मातशें हेल्प कर इतलेंच तुका सांगता हांव ओके थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू पळय आतां दुसरें सांगता पळय तुमी सिस्टमॅटीक कर आतां 4 जाण काडले तेन्ना कितें करप पयलीं बोबाट मारली जाल्यार काम जायना आनी दुखलें तुमकां तुमी मारले बरें आहा कोण ना म्हणना कित्याक म्हाजेंय जर तर तुवें म्हणलें जाल्यार म्हाकाय दुखतलें जालें सजमले तो न्हू कोणें पोटाक लागून केलां कोणें ते फलगां मारून करूंक आतां आमी कितें करुया ही आतां तुमी 4 जाणांची 5 जाणांची कोणाची 4 जाणां काडल्या ही आमी हांव फोन नंबर घेता आतां तेन्ना गरजेक आहा तेन्ना जाप करून तुमी येवपाची आयकता तुमी हांव आतां मेवत रावतलो कित्याक आयज पासून तेंची जाप कित्याक हांव एकूच सांग सोदतां ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांग सोदतां ही जी जमीन आहा ती आमची गांवकाराची हांव गांवकार हिंगा पॉलिटिशियन कोण गांवकार ना सांताक्रुजान हांव एकलोच गांवकार आहा हितून आयकता न्हू हे सगळे मरोदर थोडे दुसऱ्या गांवचे आहा पूण हांव सांगता हे आमची कोमलीदादीची जागा लाखांनी आयज मेडिकलान घेतलेली आहा त्या खातीर मनीसपणान हांव ते कोणा मागता तुमी आमकां ह्या गांवकारांक इल्लोसो तरी उगार दिवचो ते गॅसीचें घाला तें आमचे
कालापुरी एरिया पडटा गॅस युनिट घाल्ला तो देखून हांवें सगळे पळोवन येयला डॉमिनिक कितलो विश्वास आहा तूं कितलो विश्वास आहा कितलो MLA तेणी आश्वासन दिला तुमकां आम्ही विश्वास हा म्हणून MLA उड्यान येयले हिंगा ओके हिंगा दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचो लोक आहात सांताक्रुजांनी ते सायडीचो कुडकायचो आमकां विश्वास हा म्हणून आमी हेच्या देरान येयल्या आमच्या MLAच्या देरान तेणें हांवें ताका फोनूय मारूंक ना फकत ताका मेसेज घाल्लेली आमी 12 येता म्हणून इकरांक येता म्हणून तेणें म्हाका मेसेज घालून सांगलें डॉमिनिक 12 इकरांक येयनाका 12 यो दॅट मिन्स ही इज इंट्रस्टेड टू हेल्प अस आनी तो आमकां हेल्प कोत्तलो आनी दितलो आमकां विश्वास आहा टाइम तुम्ही दिता तेका आता टायम तेणें सांगला सांगला तुमका टाइम कितलो तो घेतला आणि कशे कितें समज त्या करतले टायमा भितर जायना जाल्यार मागीर कितें तुमचें जायना जाल्यार सांगला न्ही तेणी कितें करतलो आम्ही त्याच्या फुडें MLA सांगला आपण बसतो आपण बसतो आम्ही त्याच्या वांगडा आसा. धरणा पहिले आम्ही लेट्स नॉट जम्प टू द कन्क्लुजन आता लेट हा न्हू 20 दीस आमकडे तो ही इज ट्रायंग ही मिटिंगेक वयता तो आतां हेल्थ मिनिस्टराक मेवतलो इफ दॅट इज नॉट वर्किंग अप दॅट इज द लास्ट ऑप्शन न्हू आता कित्याक बेश्ट टायम येता ते प्रमाणे आमी तुका सांगता कितें नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट एक्शन कितें आहा तें आमचें MLA जर आमच्या बरो आहा आमकां भिरपाची गरज ना न्हू MLA हेय म्हणला की आपल्याक कांयच खबर नासतना कितें जालां पण तूं अशें विश्वास करता तुमी आमी विश्वास करता आमी विश्वास करता विश्वास आसा म्हणून आमी आपण हायल्या आणि सगळे जाण येयल्या सांगतात येयल्या आता दोगूय MLA मेळोन आमकां दिल्या पुरो सगळ्या लोकांक कितें हें केलां तेच आमी तितलेच हें मागता न्हू आनी सांगलाय न्हू आतां थोड्या लोकांचे 1 लाखाचे गाडे बा मोडले तुमकां कितें दिसता तुमकां कॉम्पेन्सेशन तुम्ही मागतले गव्हर्नमेंटाक ना ना न्हू आमकां कागद पयला नाही आम्हाला जागाच पाहिजे आम्हाला पोट भरायचे गाडे म्हणले ते पळय ते दॅट इज सेकंडरी पयले आमकां जागो जाव MLAन सांगला आमकां दॅट MLAन सांगला कोणाचे गाडे डॅमेज जाल्या ते ही विल रिमूव फॉर्माक काडटलो तो सो वी विल गेट इन टच इतले डिटेल्स नाका आमकां गाडे मोडले आमचे मानता आमी म्हणले मानता ते पळय ते मागीर हें करूंक जाता पयलो आमकां सद्या जागो तेंकाच दिता न्हू. इवन ती पळयत जाल्यार दिनदयालाचे गाडे सुद्दां आशिल्ले जे गव्हर्नमेंटान दिल्ले ते गाडे हय हय तेवूय मोडले न्हू हय तेय मोडले जाल्यार ते आतां मोडले म्हणजे तेंचे आतां कलेक्टर तितून हें आसा न्हू कलेक्टराची ऑर्डर आहा मागीर तेंच्यांनी आमी काय हें करूंक ना न्हू तेंच्यांनी हें म्हणल्यार करपाक तुम्ही जाय. कॉम्पेन्सेशन मागतले मागतले कॉम्पन्सेशन प्रसाद आता पळय तुमकां रिहॅबिलिटेट करता पळय त्या जाग्यार थिंगा एक जो हें आसलेली वॉल आसलेली आता वॉल ती मोडटा म्हणून सांगलेली आनी थिंगा आतां प्लास्टर केला म्हणूनच हे पळय तेका आमी आतां हे जाले कित्याक आतां येयले कित्याक आमकां विश्वास आसलो आमच्या MLAचेर करतले म्हणून आतां 12 दीस जाले आनी ते आतां नेटान प्लास्टरींग करूंक लागले म्हणजे ते लिपलेले जागे जाले आतां तुमकां हेजेर डावट लागना की तुमचें हें काम ना डावट लागलो म्हणूनच आमी येयले हांगा न्हू आतां पळय सारकें सगळ्या फुड्यान दिले MLAन आश्वासन दिलें आमकां की विश्वास दवरचाच पडटा न्हू आणि आज हेल्थ मिनिस्टरा कडेन जी मिटींग आहा पळय तेन्ना तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह वयतले तेच्या बरोबर MLAच्या बरोबर ना आतां तेंचे आपुणूच सांगता सांगला न्हू MLA आपयल्यार वयतले आमी MLA कडेन आमी डिस्कस करता जर तर आमची गरज आहा वचपाक जाल्यार आमी वचपाक रेडी आहा आमची गरज ना जाल्यार आमी वयचे ना तुमकां दिसता तुमी वचूंक जाय म्हणून अशें MLA बरोबर म्हाका दिसना आमचो विश्वास MLA आहा न्हू तेजेर तेंका जे तेंच्या लेवलार कितें आहा तें करूं दी आमी ग्रावंड लेवलार आहा आमकां कितें जाय तें आमी MLAच्या फुड्यान वयतले आमचे MLA आमकां सांगतलो कितें आहा तें आणि सद्याक तुमचे कोणाचे मोडलेले तेंचे तुमकां आतां टेम्पररी अरेंजमेंट आसा आतां ऑलरेडी तुमी बसल्या ना. कितें ना अजून कोण अजून कोण फ्रूटवाली बसल्या फ्रूटवाल्यांक टेम्पररी दिला बसयल्या तेवूय बसयल्या तेंकां आणि कोणाक मेळून अजून कोणाकूच मेळोंक ना ना कोणाकू ही आतां फ्रुट्स फ्रूटकारांक अशें टेम्पररी आमकां दिला टेम्पररी दिला तेंकां बेश्टे बसपाक फ्रूटकारांक आमी फ्रूटकारां बाबा आता एक तुमकां एक सांगता की हिंगा सगळे येयला एका फोनार सगलो लोक येयला हिंगा दॅट मिन्स लोक इफेक्ट जाला आमचे गोंयकार लोक इफेक्ट जाला आनी आमी तेंच्या बारा आसतले MLAन सांगला बाराबून आसतले आनी केन्ना गरज जाय आमकां CMच्या फुड्यान पासून वचूं पडले सगळे जाल्यार आमी वयतले CMच्या भायर वचपाक तेच्या ऑफिशियल बोंगल्यान जाल्यार हूंय वचोन आमी पळय झगडना आमी रिक्वेस्ट करता आमी आमच्या पोटाक झगडटा आमी कितें आमी थिंगा गाडी घालून थिंगा व्हडले बिलियनर जावपाचें ना आमी आमचो दिसवडो चलता तो आमकां आमी मागतालो गव्हर्मेंटा कडेन आमी कितें आमी बोंगले मागोंक बांदता थिंगा आमी सिंपल आमचे डिमांड आमकां गाडे दिया आमी आमचे बिजनेस चलयतले पण अशें एक्विजिशन आहा तुमी सबलेटिंग करता म्हणून
लेट पंचायत फॉलो इट न्हू. पंचायत हा, हेल्थ डिपार्टमेंट हा, सगळ्या डिपार्टमेंटान येवन करून दी न्हू. वॉट आय एम थिंग सबलेट कोणाक केला, लेट देम प्रूफ, गाडे काडून दी तेंचे. कितें आहा ते प्रोसिजर गव्हर्मेंटाच्या बरोबर करून दी तेंकां. पयले जागोच मेळून नाल्यार सबलेट खंय करतले आमी आतां. पयले मेळोन दी जागो आमकां, देन वी कॅन डिस्कस, वी कॅन प्लॅन इट आउट वेल. पंचायत घेवन MLA घेवन सगळो सिस्टमॅटीक करूंक जातलें. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. बरं